मायणा आणि कुडतरेंतली शेतां अवकाळी पावसाक आणि वाऱ्याक लागून इबाडिल्ल्यान शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाला। थाळो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड ह्या सगळ्याची पळोवणी केली आणि लुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांक मजत करपाचें उतर दिलां। तशेंच शेती खात्याक जाल्ल्या लुकसाणी बाबत रितसर अर्ज करचो अशें ताणें कळीत केलां। तशेंच आपूण शेत आणि सैम राखून दवरपा खातीर वावुरतलो अशें ताणें हे वेळार म्हटलें। इतू बरो सिस्टम करून सोडिला हांव आसूं नासूं शेत म्हणटे मन जावपा जायना। सो ऑल दीस थिंग्स बांदपाचें जावं प्रोटेक्शन करपाचें शेतकारांक हें मुगे काम जातालें। ही विल सी दॅट द शेतकार इज प्रोटेक्टेड, हिज इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड एंड आय डू समथिंग फॉर द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट रिपेज मी इन अ मच बेटर वे। सो म्हाका आदल्यान शिकयलां हां जमनी कडेन आनी नेचराक हँडाक म्हण जाता तितू तेंगे मोग तूं काड म्हण। सो आय एम डुईंग दॅट, I am following the principles of my elders and ancestors to have a better constituency. My dream is to have a rural constituency.